कुर्टी खांडेपार महामार्गावयल्या एका बेकायदेशीर मिडियानान म्हटल्यार डिवायडरान आता वेगळोच वाद तयार केला। कागाळी उपरांत ट्रका खातीर उक्तो केल्लो एक मिडियन बंद केलो खरो, पण हायवे इंजिनियरांनी ऑर्डरीचो मिसयूज करून बाकीचे मिडियन बंद करून लोकांचे वाटो आडवपाचो यत्न चलयला। हो आमचो मदी झगडी लावपाचो प्रकार। खांडेपारचो एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकारान इंजिनियरांची मस्ती मिडिया मुखार हाडली। कुर्टी खांडेपार महामार्गाचेर डिवायडर वादांत सांपडल्यात। येरादारी करप्यांक एक मिडियन धोक्याचो जावन राविल्लो म्हणून तो बंद करपाक लायिल्लो, पूण आतां महामार्गाचे अधिकारी आदेशाचो गैरवापर करून कोपरवाड्यार डिवायडर कित्याक घालपाक सोदतात? संदीप पारकाराचो सरकाराक प्रश्न। ऑक्टोबराच्या 10 तारखेक हांवें एक कंप्लेन केल्ली की तो जो नॅशनल हायवेचो मिडियन जो आसा मदलो जो अनऑथरायज आसा तो परमनंट क्लोज करचो म्हणून। त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान ट्रॅफिक सेलाक रिपोर्ट मागपाक लेटर केले आनी ट्रॅफिक सेलान इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिले की तो मिडियन आसा तो डेंजरस आसा, जाका लागून इल्लीगल ट्रक पार्किंग जाता आनी एक्सिडंटूय जो प्रोन झोन जाल्ले आसा, ताका लागून तो परमनंट बंद करचो। सो डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्शन दिलें नॅशनल हायवे की तो बंद करचो आनी तो बंद जालोय बीन। माझी जी कंप्लेन आशिल्ली ती फक्त त्या एका मिडियना बद्दल आशिल्ली, पण हांगा म्हाज्या ऑर्डरीचो नॅशनल हायवेच्या इंजिनियरांनी मिसयूज केलो। मिसयूज असो केलो की ती ऑर्डर तेंगेले लेबरांक मोबायलाचेर धाडली आनी हांगा जो कोपरवाड्या लोकांक जो वचपाक जी वाट आसा ती सुद्दां बंद करपाक ते येयले। त्या प्रमाणे हांगा लोकांचो जमलो आनी तेजेन म्हाका फोन केलो की बाबा इंजिनियर तुजें नांव सांगता की तूं हें ऑर्डर केल्या संदीप पारकारान केला। हांवें लोकांक समजून सांगलें की ऑर्डर म्हाजी आसा पयलीं ती त्या मिडियनाची, तें काम जाल्लें आसा, हो मिडियन तांकां बंद करपाक मेळपाना, हो ओरिजिनल पेनाचेर लागलेलो आसा। तरी बाय फोर्स तांकां खंयच्या तरी हो बंद करपाचो आशिल्लो की लोक खंय तरी ते पेट्टले म्हाज्या विरुद्ध आनी तांकां मागीर लोकां कडल्यान हो ओपन करूंक मेळटलो आनी तो बंद केला तो बीन ओपन करपाक मेळटलो। हांगा खंय तरी म्हाका दिसता की हांगेले हितसंबंद जमलेले आसा ह्या ट्रक पार्किंग आनी ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां कडेन। हो एक म्हाका सामको एक डावट आसा, दुबाव आसा मोठो, कित्याक नाल्यार ते अशें ही भुमिका घेवचे नासले। कित्याक जेन्ना ऑर्डरीचेर क्लियर कट बरिल्लें आसा की देर एग्जिस्ट वन गॅप मिडियन, तो ऑलरेडी बंद जालो आसा, मागीर हे खंयचो बंद करपाचो प्रश्न येना। बरें, हो जो सर्वीस रोड जो आसा ह्या सर्वीस रोडाचेर फाटल्यान गॅरेज चलता, जी 10-15 गाडयो थंय रस्त्यार दवरलेल्यो आसा, फुडें स्क्रॅप यार्ड आसा, तो हेंच्यांनी एक्चुअली क्लियर करून हो 2 वे करपाक जाय आशिल्लो। हो 2 वे करूंकूच ना आनी 1 वे सुद्दां करपाक मेळना, कित्याक रस्त्यारूच ते स्क्रॅप यार्डाचो माल दवरलेलो आसा आनी गॅरेज आसा आनी गाडयो दवरल्यो थंय रिपेरींग चलता। हो नॅशनल हायवेन गांवच्या लोकांक लागून कोपरवाड्याच्या लोकांक लागून हो 2 वे करचो कितें, जाका लागून तांकां वचपाकूय फोंड्या बरें पडटलें आनी येवपाकूय फोंडेच्यान हांगा डायरेक्ट येवपाक मेळटलें आनी मदीं हायवेचेर तांकां जाल्यार ह्या वाठारांतल्या महामार्गावयल्यान यो वच करचें पडिल्ल्यान थळाव्या लोकांक जीव मुठीत घेवन रस्तो क्रॉस करचो पडटा। गाडयो वेगान धांवतात, देखून हांगा रम्बलर्स घालप गरजेचें। मिडियन घालचे बदला पयलीं हो सर्वीस रोड 2 लेन करचो आनी मागीर हायवेचेर डिवायडर घालचे, थळाव्यांनी मागलां। खूब लागून हांगा जमले आसा की हांगा आमचे आतां जे मेन हायवे जो आसा पळय न्ही, फूल आमचे रोड बंद करपाक सोदता आनी आतां आमचो प्रॉब्लेम कितें आसा, गांवचे लोक मागीर हांगा कशे येतले, आमी भायर कशे सरतले। आतां आमकां मेन मार्केटान वचपाक एवरी टायम आमकां त्रास जाता। सो आतां हांगा कितें इंजिनियर कितें म्हणटा, आमकां कांय खबर ना म्हणटा, आमकां ऑर्डर आयले म्हणटा त्या प्रमाणे आमी काम करतले म्हणटा ते, पण आतां गांवच्या लोकांचें सोल्युशन कितें आतां? सो हेचेर आमी हांगा सगळे लोक हांगा मेळून हें आसा, आतां कितें आसा सगळ्यां कडल्यान आश्वासनां मेळटा आमकां, पण ताचो रिजल्ट कितें आसा? सो आमच्या मागणेक आमकां तशें कांय हांगा त्रास करपाचें कोणाक ना अशें, फक्त आमकां हांगा गांवच्या लोकांक येवपाक वचपाक वाट सेफ जाल्यार पुरो इतकीच। सो आमी कितें म्हणटा, आतां हो जो रोड आसा पळय हांगा ताका हांगा 2 वे करून हांगसर लोकांक येवपाक वाट दिवपाची म्हणटा ते। हय, 1 वे आसा तो 2 वे करपाचो आनी जे लोक थंय आतां ते गॅरेज केल्ले आसा, पार्किंग केल्ले आसा, फ्रुट्स घेवन बसले, तांकां क्लियर करून ही आमकां वाटून दिवपाची। आयज इश्यू म्हटल्यार हांगाचो रोड बंद करपाक सोदता ते आनी आमचे वचपाचे प्रॉब्लेम आहा। कितें मिडियम बंद करपाक सोदतात? हांगासून बंद करपाक सोदता, हांगासून लोकांक 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचपाक प्रॉब्लेम आसा ते हांगासून बंद करता मागीर आमी वचपाचें खंयच्या, तेच्या खातीर आमी तुमी कितें तें प्रोविजन आमकां सांगा, मागीर आमी ते हे करता एक्सेप्ट करता। आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा तांकां रोड आमकां ते क्लियर करा, मागीर आमकां ती वचपाक मेळटलें न्ही। हांगा जर टर्न मारतलो जाल्यार आमकां केरी म्हूण केरी 3-4 किलोमिटरार वयचें पडटा रिटर्न येवपाक, तेन्ना तेजेर कितें तरी तुमी करपाक जाय न्ही। पयलीं आमकां ते क्लियर करा आनी तेजे उपरांत मागीर कितें तें डिसिजन घ्या। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।